पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान केले. इंदौर आनी सुरत ह्या शारांक पयलो पुरस्कार फावो जाला. इंदौर शाराक सेगीत 7व्या वर्सा हो पुरस्कार मेळ्ळा. नवी मुंबईक तिसरी सुवात मेळ्ळ्या. ह्या कार्यावळीक शार कार्यमंत्री हरदीप सिंग पुरी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 1 लाखा परस उणी लोकसंख्या आशिल्ल्या वळेरेंत महाराष्ट्रांतल्या सासवाडा, छत्तीसगडांतले पाटण तशेंच महाराष्ट्रांतले लोणावळा ह्या शारांक नितर शार म्हूण सुवात फावो जाल्या. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें की स्वच्छ भारत मिशन हें जन आंदोलन जावपाची गरज आसा. स्वच्छ भारत मिशन लोकांक नोकरीची सुविधा प्रदान करता. राज्य सरकारों, विभिन्न संगठनों, जागरूक नागरिकों और सबसे बढ़कर हमारे सफाई मित्रों ने निष्ठापूर्वक योगदान दिया है. ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि पिछले गांधी जयंती के एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम को सफल बनाया है. गुजरातातल्या गांधीनगरात आयोजित वायब्रंट गुजरात संवसारीक परिशदेच्या 10व्या सत्राच्या दुसऱ्या दिसा आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तशेंच रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी उलोवप केलें. 10 ते 12 जानेवारी मजगती आयोजित ह्या कार्यावळींत उलोवप करतना संवसारभरांतल्या देशांनी उदरगतीची कामां करपा वेळार सरकार आर्थीक पैलूचेर लक्ष केंद्रीत करता, पूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गिफ्ट सिटीच्या स्थापणुके वेळार संशोधन आनी तंत्रगिन्याना सयत आर्थीक पैलूचेर लक्ष केंद्रीत करपाचेर भर दिला, अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. That all financial hubs, or let us say the special economic zones for financial purposes set up over the centuries across the world looked at capital as the first concern. So the capital aspect dominated most of these financial special economic zones. This observation was made before the Prime Minister yesterday, which has that distinction, unique distinction, that it has looked at finance together with technology. Even at the time of conceptualizing Gift City, the Honorable Prime Minister has had the vision that without fusing technology and finance, the newly created International Financial Services Center is not going to be really coming out with full energy. आज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलोवप करतना लष्कर प्रमुख मनोज पांडे हांणी शिमेचेर परिस्थिती सामान्य पूण नाजूक आसा अशें सांगलें. तेच बरोबर देशाचे सद्य आर्थीक उदरगत नेटान सुरू आशिल्ल्यान देशाचें आंतरीक आनी भायलें वातावरण स्थिर आनी सुरक्षीत दवरप ही आमची जबाबदारी आसा अशें उतर तांणी दिलें. Situation on the northern borders goes, I would say the situation is stable yet sensitive. We continue to talk both at the military level as well as the diplomatic level as per the established protocols and procedures to find resolution to the balance issues which remain. Our operational preparedness in this areas continues to be of a very high level, and our deployment is both robust as well as balanced. While we continue to maintain adequate reserves in all these areas to be able to deal with any contingency that may arise effectively. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पर्रीकार नॅशनल मूट कोर्ट अँड पॉलिसी हॅकथॉन 2024 उक्तावण केलें. ही कार्यावळ गोवा युनिव्हर्सिटी मनोहर पर्रीकार स्कूल ऑफ लॉ, गव्हर्नन्स अँड पब्लीक पॉलिसी हांणी गोवा वुमन्स रायट्स कमिशनाच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की कायदो आनी धोरणां ही फक्त प्रशासनाची साधनां नासून ती भविष्याक आकार दितात. देखून कायद्याचें पालन व्यवस्थीत जावंक जाय. This event in its name is a testament to the region, the courtroom and crucible of the reason and justice meets the dynamic arena of policy making where the creative minds for the solutions for tomorrow.
This unique confluence serves as a powerful reminder that law and policy are not mere instruments of the governance, but the tools for a progress and tools for a shaping a better future. To the young legal minds and participating in the moot court, I say, embrace the challenge. Let your argument be honored by logic, your rhetorics and legend by passion. Remember, you are not simply representing the fictional client, but the very spirit of the justice yourself. Your performance carries the weight of upholding the rules of the law, of ensuring that justice finds its rightful place in your society. पर्पल फेस्टाच्या अंतर्गत व्हीलचेअर क्रिकेट सर्तीचे आयोजन केल्ले. कांपाल मैदानाचेर आयोजित केल्ल्या ह्या सर्तीन दिल्लीन कर्नाटकाक हारून जैत जोडले. कर्नाटकान पयली फलंदाजी करून 138 धांवड्यो केल्ल्यो. दिल्ली पंगडान ही मोख 19.4 षटकांनी साध्य केली. ह्या सर्तीक कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना गोविंद गावडे हांणी सांगले की अशे तरेची व्हीलचेअर क्रिकेट सर्त आपूण पयलेच फावट पळयता. ही सर्त आयोजित केल्ल्या खातीर आयोगांचे कौतुक करीत तितलेच उणेच आसा. अशा सर्तींनी दिव्यांगांक आनीक उमेद मेळटली अशें गावडे हांणी सांगले. व्हीलचेअर क्रिकेट अशे तरेच्या मॅच जावपाक शकता काय कितें असो तरेचो म्हज्या दोळ्या मुखार एक प्रश्नचिन्ह आशिल्लो. बट वेन एक्चुअली आय हॅव विटनेस दीस मॅच अशें तरेन दिसलें की डायव करता आसतना तांच्यांनी कॅच धरिल्ले आसा. कशें बाउंड्री मारप, कशें फिल्डिंग करप, ह्यो सगळ्या काही गोश्टी म्हणजेच अ प्रॉपर मॅन जनरल मनीस कसो खेळटा त्या पद्दतीन अ स्पोर्ट्स has been taken to the next level. This is the example and this is the message to the every person and especially to the perfect person not with any kind of disability. Motivation and inspiring cricket match has been witnessed. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी अयोध्येक श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा सुवाळ्याक हाजीर न रावपाचो निर्णय घेतिल्ल्या बद्दल भारतीय जनता पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी खेद उक्तायलो. ह्या विशीं उलयतना भाजपाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी सांगले की काँग्रेसीक खंयच्याय कार्यक्रमाक न्हयकार दिवपाची संवय जाल्या. ह्या सुवाळ्याक हजर न रावप ही खरेच दुर्दैवाची गजाल आसा अशें त्रिवेदी हांणी सांगले. हाल में आपने देखा, चंद महीने पहले की बात है, पिछले वर्ष की, नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया. भाई नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है. उस ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार किया. जीएसटी लागू हुआ, भारत के कर संरचना में, टैक्स स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसका बहिष्कार किया. G20 अभी अभी हुआ, उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया. हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया. किसी भी अच्छे से अच्छे अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करके कैसे संतोष प्राप्त किया जा सकता है, उस प्रवृत्ति की परिचायक कांग्रेस पार्टी के साथ पता नहीं कौन सी समस्या है कि भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है तब तब वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते हैं. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी दिसा सुरू जातले. हे सत्र 9 फेब्रुवारी 2024 मेरेन चलतले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीक अर्थसंकल्प सादर करतल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू संसदेच्या दोनूय सभाघरांमुखार अभिभाषण करतल्यो. आज पंजाबाच्या मोहाली हांगा भारत आनी अफगाणिस्तान हांचे मदीं 3 T20 खेळां माळेचो पयलो खेळ सांजेच्या 7 वरांचेर सुरू जातलो. खूप काळा उपरांत भारताचे अणभवी कर्णधार रोहित शर्मा तशेंच विराट कोहली T20 खेळा प्रकारांत हे फावट वांटेकार जातले. भारतीय पंगडा खातीर ह्याच वर्साच्या जून म्हयन्यांत जावपी T20 संवसारीकरण सर्ती खातीरची तयारी म्हूण अफगाणिस्ताना आडची ही सर्त म्हत्वाची आसा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.